म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सगल्या आमच्या गोंयकार भावनो आनी भयणीनो, आयज आमकां एक व्हडो अभिमान भोगता. कित्याक आदी बागेवन फ्रांसीस शेवियर हांगसर येवन आमकां जेजूची ओळख आनी जेजू कशे भाशेन आमचो मोग करता आनी आमी ताचे सोबे रावन कसो मोग करूंक जाय तें दाखयलें. ताणेंच न्हय पूण हेर फ्रांसिस्कन आमचे भाव डॉमिनिकान हेर हांगसर अगोस्तिनीन येवन ताणेन हो वार केलो. आमच्या भावांनी कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें आमकां दाखयलें. देवान आमकां सगळ्या जाणांक आपोवणें दिलें. आमी सगळीं जाणां हिंदू वा मुसलमान आसलेले आसतात, चडशीं हिंदू आसलेल्या, पूण ताणेन आमकां एक अणभव दिलो आनी ह्या अणभवांतल्यान जेजूक आमी वळखलो आनी ताची आमी फाटलावदारां जालीं. बावतिजम घेवन आमी ताच्या एकवटान आतां आमी सगळीं जियेता. तर हें व्हडलें मान, व्हडलो आमकां मान देवान दिलेलो आसा. आमकां ताणेन आपणायलेली आसा आनी ताची भुरगीं कशीं आमी जेजू सोबेन जियेता. ताणेन आमकां प्रत्येक जाणांक आपोवणें दिलें. फिलीप नेरीक ताणेन आपोवणें दिलें आनी तो सेमिनरिस्ट जावन गुरू तो जालो. ताका पाद्रीपणाची दिक्षा मेळ्ळी. ताणेन जेजू सोबे आपले सगळेंच वारोवन ताच्या मोड्यान ताणेन वावर केलो आनी बरे भाशेन सगळी शिकवण करून ताका बिशप केलो. बिशप केल्या उपरांत ताका आज बिशपूय केलो आनी पाद्रियाक जालो. हे सगळ्यो पदव्यो ताका मेळ्ळ्यो. कित्याक लागून? जशे भाशेन जेजून आमची सेवा केली त्याच प्रमाणे आमी आनी ताणेन खालतेकायेन सगळ्यांची सेवा करच्याक ताका ही पदवी दिलेली आसा. पूण तितलेंच न्हय, इतलीं वर्सां जालीं, आतां पयले फावटी आमकां एक ताचे वरवीं कार्दिनाल मेवलेलो आसा. बाब साहेबान ताका ही पदवी दिलेली आसा इगोर्ज मातेचो एक खांबो जावंक आनी ताच्यान ह्या फुडें रोमाक पाप साहेब निवडूंक जाता आनी तोय पर्यंत निवडून येवंक शकता. असले पावंड्याचेर ताका देवान आपोवणें दिल्लें आसा. तर आमी देवाक कारगां दिवया आनी ताचे पासत आमी मागया आनी ताचे वरवीं सगळे आमचे गोंयचे फिरगोचे पासत आमी जाणो कशे भाशेन आमचें जिवीत जियेता तें जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान वयल्या वयर तें आमी जाणो. आमी मागया ताचे उद्देशी आमकां सगळ्या जाणांक जेजू सोबे आमचें जिवीत थिरावंक आनी खरेपणी आमच्या भावार्था प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक. तर आयज आमी ताचे पासून मागया. आयज ताका पाप साहेब आनी हेरांकूय कार्दिनाल घडून हाडटले. तांचे पासून आमी मागया. ही दिक्षा मेळ्ळ्या उपरांत आमी सगळीं जाणां आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान थिरावंक आनी बागेवन फ्रांसीस शेवियरान आपलें जिवीत आपल्या पासून न्हय पूण दुसऱ्या पासून करचिलें तेच भाशेन आमी आमच्या घराब्यान, आमच्या वाठारांत, आमच्या फिरगोजींनी, आमच्या समुदायान, आमच्या राष्ट्रांनी, आमच्या भारतांत आनी आमच्या संवसारांत हे भाशेन वावरूंक आनी आनीकूय हांगसुद्दां मिशनार फुडल्या गांवांनी वचोंक आमकां आपोवणें दितलो की आमकां बरे भाशेन पाळच्याक. ताचे उद्देशी आमकां ही सगळी कृपा आनी घोटाय मेळूं. तर आयज आमी ताचे पासून खेरीत भाशेन मागया. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडून दिता. शितोळ उदका सुरी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. आडुकाच्या खोंडांत हांव साळल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंके घेवन तूं म्हजे सुरक्षी उबो आसाय. ताचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या देवळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मारलाय. म्हजे माथ्यार घालताय दुमदुमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट भरून वता. सगळे म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोय म्हाका केन्ना सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाळ करूंक म्हजें निकाल.